आज आम्ही जवळजवळ 164 स्टार्टअप we have already certified, out of which 51 beneficiaries are there. 3.28 crores have already been sanctioned, and out of that 2.45 crores have already been disbursed. IT कंपनीच्या हातून आम्ही 15 कंपनीज ऑलरेडी सर्टिफाईड असतात. 4 जण आर बेनिफिशरीज. Roughly 85 lakhs has been sanctioned and 39.34 lakhs has been disbursed. एक इम्पॉर्टंट म्हणल्यार सॅलरी रिइम्बर्समेंट, म्हणजे जो भुरगो भितर ते घेतात तांकां इनिशियल सपोर्ट दिवपाक जाय जाल्यार वी नीड टू एन्श्योर दॅट वी गिव सम मॅचिंग ग्रांट्स. थंय सॅलरी रिइम्बर्समेंट जे येतात, रेंटा खातीर कोणाक त्रास जाता तांकां रिइम्बर्समेंट दितात, सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंटाक कोणाक आसा थंय ते दितात. सो आय थिंक वी आर ट्रायंग टू कवर थ्रू द पॉलिसी एंड द स्कीम्स वेरियस हेड्स वेट इज सॅलरी इन्सेंटिव्ह, कॅम्पस रिक्रुटमेंट इन्सेंटिव्ह, सॅलरी रिइम्बर्समेंट स्कीम्स, कोवर्किंग स्पेस सबसिडीज, या सगळ्या हेडाच्या अंडर वी हॅव कवर्ड. आज जवळजवळ जे आम्ही डिस्बर्समेंट दिल्या तातून वी कुड पोटेन्शियली सी लॉट ऑफ स्टार्टअप्स कमिंग विथ न्यू आयडियाज विच टुमोरो मे बी बिगर प्रॉब्लेम सॉल्वर्स फॉर द थिंग्स विच वी हॅव एज स्टार्टअप्स. आज आम्ही एक इम्पॉर्टंट स्टार्टअप मोल्बिओ डायग्नोस्टिक प्रायव्हेट लिमिटेड, जी गोयची फर्स्ट युनिकॉर्न म्हणून तयार जी जाल्ली आसा, दॅट ऑल्सो हॅज कम इन. सो with today's meeting, we can say that we have been able to sanction further startups in this domain, give them the sanctions which are required, and ensure that they are able to move ahead in terms of getting their ideas right. IT, no? Normally in the domain of IT and startups, the major challenge is talent. And talent खातीर मुख्यमंत्र्याकडे उलोवन, मुख्यमंत्री दिल्ली उलोवन, आम्ही दिल्ली फॉलोअप करून, टुडे एज वी कॅन टॉक अबाउट, वी कॅन से दॅट फुडली फ्युचरिस्टीक जेन्ना आमी चिंततात, वेन वी टॉक अबाउट सेमी कंडक्टर्स, वी आर टॉकिंग अबाउट PCBs, वी आर टॉकिंग अबाउट चिप्स, talent requirement becomes a very important aspect. If we want to get the right industries, talent is a requirement that is needed to be coming in. Today we can say that we have got these schemes as far as the union government is concerned, in terms of the programs that were required to be given to the Goan NITs and the IITs. आज आम्ही युनियन गव्हर्मेंटाकडल्यान 2 सँक्शन घेतिल्ले आसा. Implementation of the CHIPS to startup programs for a duration of 5 years. NIT and IIT Goa, we have ensured that the central government approves these programs, which will roughly give roughly about 85,000 high quality engineers in the area of very large scale integration VLSI and embedded system design, as well as result in development of application specific integrated circuits. Yeah, jenna amcho Pradhan Mantri is trying to transform India into the next looking at digital India, the main domain is semiconductor, and he like to make the country as the next semiconductor hub. ताजो कितलो फायदो गोंय घेवंक शकता in terms of manufacturing, ताजेर जेन्ना मुख्यमंत्र्यान लक्ष घाला, we have ensured that talent is something which we need to look at. These programs which will be starting in NIT and IIT Goa to start with will allow the talent to be groomed for the industry requirement. So सदांच एक गॅप आसता की इंडस्ट्री म्हणटा आमकां टॅलंट रिक्वायरमेंट जो मेळना, आणि जो टॅलंट असता ताका ऑपॉर्च्युनिटी मेळना म्हणून ते भायर वतात. आय थिंक दीस सॉर्ट ऑफ इनिशिएटिव्स विथ द हेल्प ऑफ द सेंट्रल गव्हर्मेंट विच विल बी ड्रायव्हिंग इन द स्टेट will allow the talent to be groomed. So एक म्हणल्यार brain drain will stop. Secondly, the industry will get required qualified engineers which are required here. And IT and ITES या domainatल्यान we are trying to ensure that 100% employment opportunities are available to make Goa a very creative hub of the country. जसे मुख्यमंत्र्यान एक ambitiously सांगला, tourism capital of the country आणि creative capital of the country समज गोंय करतले जाल्यार tourism आणि IT have a dominant role to play to create this ecosystem. आणि ताज्या खातीर एक स्टार्टअप्स, दुसरे IT कंपनीज तांकां इन्वाइट करता आसतना आणि दुसरे इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनीज इन्वाइट करता आसतना क्लियर प्लॅन इज टू हॅव आवर ease of doing business, at the same time have the talent right, and also ensure that the skilled manpower for these particular companies are available. And ते करपा खातीर आमी जी एम्पावर्ड कमिटी घेता, त्या एम्पावर्ड कमिटीन आमी वी हॅव इन्वॉल्वड academia, we have involved industry and the government. So we are all working on a collaborative manner to get the thought process of a successful story
of making Goa a IT destination, right? आयच्या एम्पावर्ड कमिटीक आमच्या मदीं आमचे IT एंड टुरिजम मिनिस्टर बाब रोहन खंवटे, ताज्या उपरांत डॉक्टर चंद्रकांत शेटये, एम्पावर्ड कमिटीचे एकाडमिया आनी इंडस्ट्रींतले सगळे म्हजे फ्रेंड्स आयच्या मिटिंगेक उपस्थित आशिल्ले. आयच्या एम्पावर्ड कमिटीची डिटेल्स मिनिस्टर बाब रोहन खंवटे हांणी दिली. इट इज द मेन थिंग इम्पॉर्टंट. गोवा शूड बी द क्रिएटीव कॅपिटल ऑफ इंडिया आनी हाज्याच खातीर आमचे IT डिपार्टमेंट काम करता. आनी ताका लागून स्टार्टअप पॉलिसीच्या अंतर्गत येवपी स्टार्टअप्स ज्यो रोहनान आतांच सगळ्यो एक्सप्लेन केल्यो, ऑल टुगेदर 164 रजिस्टर्ड स्टार्टअप आतां पर्यंत आमी रजिस्टर्ड करपाक शकले आनी 3.28 crores ऑफ द इन्सेंटिव्स आमी सँक्शन करपाक शकले. IT पॉलिसीच्या अंतर्गत बाकीचे 15 रजिस्टर्ड IT युनिट्स आमी ह्या पॉलिसीच्या अंडर रजिस्टर्ड करपाक शकले. 55.64 lakhs इन्सेंटिव्स आमी सँक्शन करपाक शकले. स्टार्टअप IT आनी इलेक्ट्रॉनीक मॅन्युफॅक्चर्ड सिटीज हाच्या अंतर्गत अलॉंग विथ द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आनी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची स्टार्टअप पॉलिसी, IT पॉलिसी हाच्या सहकार्यान गोंय क्रिएटीव कॅपिटल ऑफ इंडिया करपा खातीर म्हाका दिसता अकाडमिया आनी इंडस्ट्रीज हे मेळोन जर आमी काम केलें गव्हर्मेंटाच्या बरोबर, जाल्यार गोंयांतलो टॅलंट पूल जो भायर वता ताका गोंयांतूच दवरून आमी ग्रो करपाक शकतले. आनी निश्चित रित्या म्हणजे आमचें जें विजन आसा आतां पर्यंत आमी जे फाटल्यान उरताले की स्टार्टअप्सच्या बाबतींत, इनोवेटिव्हच्या बाबतींत, इनोव्हेशनच्या बाबतींत हें सगळें करपा खातीर गव्हर्मेंट जितको तेंको दिवपाक जाय तो सगळ्या गोंयच्या भुरग्यांक दिवपा खातीर आमी एक बेज तयार जाल्या म्हणपाक कांय हरकत ना. आनी ही बेज जर आमी पळयत म्हणजे आयज दोग-तीग जाणांनी ज्या पद्दतीन आपले प्रोजेक्ट आमकां एक्सप्लेन केले, इन फ्युचर म्हणजे खरोखरूच गोंयांत एक टॅलंट पूल हो समोर येता आनी ताका लागून गोंय क्रिएटीव कॅपिटल जावपा खातीर गोंय आमचे IT डिपार्टमेंट आनी बाकी इंडस्ट्री, अकाडमिया हे सगळे मेळोन काम करतले. आनी तोच मुळात उद्देश गोंय सरकारचो आनी एम्पावर्ड कमिटी ते वेगवेगळे डिसिजन्स त्याच्या संदर्भात घेता. परत एकदां हांव आमचे एम्पावर्ड कमिटी मेंबराचे सगळ्यांचे खूब खूब अभिनंदन करता. IT डिपार्टमेंट आनी IT डिपार्टमेंटाच्या पुराय टिमीचे हांव खूब खूब अभिनंदन करता. आज जेंकां आमी इन्सेंटिव्स दिले त्या जवळपास 14 ऑल टुगेदर कितले 9+3 ह्या सगळ्या जाणांचे हांव खूब खूब अभिनंदन करता. आयचो ऑल टुगेदर म्हणजे सगळ्यांचो इन्सेंटिव्सचे चॅक तांकां आमी डिस्ट्रिब्यूट करपाक शकले. इन फ्युचर अशाच पद्दतीचे जे स्टार्टअप्स तांकां ग्रो करपा खातीर आमचे मिलिंद आनी IT एसोसिएशनचे सगळे जाण ते स्वताय काम करतात. त्याच्या खातीर तांकां ग्रो करपाक, तांकां एंगेज करपा खातीर आनीकूय नवीन नवीन भुरग्यांनी आपल्यो स्टार्टअप्स गोंयांत सुरवात करची आनी एक इकोसिस्टम जी तयार जावपाक जाय ती इकोसिस्टम तयार करपा खातीर सरकार आपल्या परीन पुराय मदत करतले. परत एकदां सगळ्यांक चेक डिस्ट्रिब्यूट केल्या तितक्या सगळ्यांचे खूब खूब अभिनंदन.